विसा उपरांत तुमकां येवकार प्रुडंट मिडियाच्या वेबसायटीक संवसारभरांतल्यान प्रचंड प्रतिसाद मेळटा। वेबसायट सुरू जावन फक्त 48 वरां भितर ह्या वेबसायटीक 6000 हिट्स मेळ्ळ्यात। हातूंतल्या 1500 परस चड हिट्स 22 देशांतल्यान आसात। पळयात खासा रिपोर्ट। हो ग्राफ पळयात। प्रुडंट मिडियाची वेबसायट लॉन्च करतनाच 48 वरां भितर मंगळारा सांज मेरेन वेबसायटीक 6000 हिट्स मेळ्ळ्यात। 2 ऑक्टोबराक प्रुडंट मिडियाच्या 5व्या वर्सुकी दिसा निमतान ही वेबसायट सुरू केल्ली। 22 देशांतल्यान 1500 लोकांनी ही सायट पळयली। हातूंत सगळ्यांत चड पळोवपी भारतांतल्या 1000भर लोकांनी ही वेबसायट पळयल्या। ते उपरांत UK, अमेरिका आनी आखाती देशांतले पळोवपी आसात। उपखंडा प्रमाण पळयल्यार दक्षिण आशियांत सगळ्यांत चड म्हणल्यार 1000 वयर हिट्स आसात। उत्तर युरोप आनी उत्तर अमेरिकेंतल्यानय व्हडा प्रमाणांत लोकांनी ही वेबसायट पळयल्या। ही वेबसायट जगातले 106 शारांतल्या लोकांनी पळयल्या। मंगळार सांजे 6 मेरेन बेळगांवां सगळ्यांत चड म्हटल्यार 610 जाणांनी ही सायट पळयल्या। ते उपरांत हेर शारांचो आंकडो लागता। वेबसायटीचेर ब्रेकिंग न्यूज आनी व्हिडिओ न्यूजांक चड हिट्स मेळ्ळ्यात। तशेंच prudentmedia.inक सोशल नेटवर्किंग सायटींनी बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। गोंयांत ट्विटर तितले प्रमाणांत नात, तरी पूण प्रुडंटाचे ट्विटराचेर 32 जाण प्रुडंटाक फॉलो करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। जुवारींतल्यान घरा धाडिल्ले 1200 कामगार मंगळारा परत कामार रुजू जाले। एमपीटीन कच्च्या म्हालाची पुरवण सुरू केल्ल्यान जुवारी परत सुरू जाता। इतले मजगतीं नाफ्ताच्या उज्यान भाजिल्लो शुभम पालेकार हो भुरगो मुंबय उपचार चलतना सोंपलो। हे घडणुकेक जबाबदार म्हूण आरोप आशिल्ल्या 9 अधिकाऱ्यांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल हायकोर्टान शुक्रारा मेरेन राखून दवरला। नाफ्ताच्या उज्याच्या घडणुके उपरांत पायपलायन बंद जाल्ल्यान तशेंच एमपीटीन आमोनिया आनी फॉस्फरीक एसीड बंदरार देंवप बंद केल्ल्यान जुवारीक कच्चो माल बंद जाल्लो। हाका लागून उत्पादन बंद ओडून कंपनीन कामगारांक तात्पुरते घरा धाडिल्ले। 900 वयर कंत्राटी कामगारांक कंपनीन घरा धाडिल्ले। एमपीटीन पुरवण परत सुरू केल्ल्यान घरा धाडिल्ले कामगार आनी कर्मचारी मंगळार सावन परत कामार रुजू जाले। ते भायर कंपनीच्या 387 कर्मचाऱ्यांक 2 म्हयने घरा बसपा खातीर दिल्ली नोटीसय कंपनीन फाटीं घेतल्या। इतले मजगतीं नाफ्ता केशींत उज्याचे घडणुकेक जबाबदार म्हूण पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्ले जुवारीचे 4 अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचो अधिकारी आनी कंत्राटदारांच्या 4 अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्जावेलो निकाल हायकोर्टान शुक्रार मेरेन राखून दवरला। हे अर्ज मंगळारा हायकोर्टा सामकार आयले। जामीन दिलो जाल्यार अर्जदारांक कसल्यो अटी घालच्यो त्यो पुलिसांनी सुचोवच्यो अशें हायकोर्टान सरकारी आदवोगादांक सांगलां। इतले मजगतीं नाफ्ताच्या उज्यांत भाजिल्लो 12 वर्सां पिरायेचो शुभम पालेकार मुंबयच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना मंगळारा सोंपलो। फाटले 1.5 म्हयनोभर शुभमाचेर उपचार चालू आशिल्ले। दिगंबर पालेकाराचो व्हडलो पूत दीपक पालेकार हेच घडणुकेंत कांय दिसां फाटीं सोंपिल्लो। आतां ताचो धाकलो पूतय सोंपलो। हे दोगूय भाव थंयच आशिल्ल्या व्हाळा कडेन खेळटाले। तेन्नाच नाफ्ता व्हांवून आयिल्ल्या ह्या व्हाळांत उजो लागलो आनी हे दोगूय जाण भाजले। उज्यांत भाजिल्ल्या आनीक 2 जाणांचेर मुंबय हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। तांची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशें कळटा। हे घडणुकेन आतां मेरेन 5 जाणांचो जीव घेतला। वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार आनी पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। वेंचणुकेन देंवलो जाल्यार पर्वरीच्यान अशें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान परत एक फावट स्पश्ट केलां। ताच्या 59व्या जल्मदीस सुवाळ्यान तो उलयतालो। काँग्रेसीन भ्रश्टाचार आनी स्कॅमां करून पक्ष खरें कितें तें दाखयला असो आरोप श्रीपादान केला। आज एक मागणी आसा की परत हांवें लोकल राजकारणांत येवचो अशी पक्षाची आनी इतर सगळ्या लोकांची मागणी आसा। त्यामुळे त्या हाजेर विचार चल्ला, अजून कांय फायनल जावना आनी जाले नंतर मागीर खंय रावप हो एक विशय तसो क्लियर जालो। कारण पर्वरी नवीन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी निवडणुकी उतरलो जाल्यार हांव पर्वरेच निवडणूक लढयतलो। मंगळारा उत्तर गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायकान ताचो 59वो जल्मदीस मनयलो। रायबंदरा सापीर ताच्या घरा जल्मदीस सुवाळ्या निमतान रक्तदान शिबीर दवरिल्लें। स्वातंत्र्या उपरांत गोंयांत स्कॅमां, भ्रश्टाचार आनी जें कितें जावंक नाशिल्लें तें सगळें सद्याच्या काँग्रेस सरकारान लोकांक दाखयलां अशें श्रीपादान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें। आतां पर्यंत स्वातंत्र्यान गोंय स्वातंत्र्या नंतर आतां पर्यंत ज्यो कांय घडामोडी गोंयांत जावन आशिल्लो, भ्रश्टाचार जावन आशिल्लो, घोटाळे जावन आशिल्ले, हे सगळे ह्या टर्माक ह्या सरकारान आपले दांत दाखयल्ले आसात। आनी म्हणून गोंयची जनता ही खरोखरूच उबगल्या आनी तांकां बेगिना बेगीन हें सरकार घरा वचचें अशें तांकां जालां। रायबंदराच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी।
माध्यम बदलावेल्यान हायकोर्टान घाल्ले याचिकेचो आता दिवाळेच्या सुटये उपरांत निकाल लागतलो. याचिकेचेर निमणी सुनावणी हायकोर्टान 21 नोव्हेंबराक दवरल्या. तो मेरेन इंग्लीश माध्यमा विशीं सरकारान काडिल्लें परिपत्रक चालीक लावंक मेळचें ना. हाका लागून अर्दें शिक्षणीक वर्स कोंकणी हेच मुळावें शिक्षणाचें अधिकृत माध्यम मानून गेल्ल्यान जमा. मंगळारा ही याचिका हायकोर्टा सामकार आयिल्ली. मुळाव्या शाळांनी इंग्लिशीक माध्यम म्हणून मान्यता दिवपा विशीं सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक आव्हान दिवपी पालक आनी शिक्षणतज्ञ पांडुरंग नाडकर्णीची याचिका मंगळारा हायकोर्टान निमणे सुनावणी खातीर आयली. हे पयलीं आनीक एका खंडपीठान याचिकेचेर सुनावणी घेतल्या, पूण निकाल लागचे पयलीं खंडपीठ बदल्ल्यान नव्या खंडपीठा सामकान निमणी सुनावणी परत जावपाची आसा. मंगळारा न्यायाधीश अविनाश लवंदी आनी न्यायाधीश रेखा प्रकाश सोदुरबोल दत्ता सामका सुनावणेक आयली. सुनावणी बेगीन घेवची अशी विनवणी ॲडव्होकेट जनरलान केली. आपली बाजू मांडपाक 2 दीस लागतले अशें याचिकादारांचो आदवोगाद आत्माराम नाडकर्णीन खंडपीठाक सांगलें. खंडपीठान ह्या याचिकेचो निकाल लावपा खातीर निमणी सुनावणी दिवाळेच्या सुटयेच्या उपरांत म्हणजे सोमार 21 नोव्हेंबराक दवरल्या. फुडल्या आदेशा मेरेन सरकारान काडिल्लें माध्यम परिपत्रक चालीक लावचें न्ही असो आदेश खंडपीठान हे पयलीं दिला. तो 21 नोव्हेंबर मेरेन तरी लागूच उरतलो. 21 नोव्हेंबरा सावन शैक्षणीक वर्साच्या दुसऱ्या टर्माक सुरवात जातली. तो मेरेन तरी कोंकणीच शिक्षणाचें अधिकृत माध्यम उरतलें. हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. LIC ऑक्टोबर म्हयनो सामाजीक सुरक्षा म्हयनो म्हणून मनयता. म्हयनोभर सामाजीक सुरक्षे विशीं तरेतरेच्यो कार्यावळी LIC करता. मंगळारा पणजे असलीच एक कार्यावळ जाली. LICच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां विशीं लोकांक म्हायती दिली. आप वावुरपी संस्थांचे वांगडी कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. LICचो समाजीक सुरक्षा म्हयनो मंगळारा पणजे LICच्या पाट्यावेल्या मुख्य कचेरीन मनयलो. LIC तरेतरेच्यो विमो पॉलिसी लोकांमुखार हाडीत आसा. मंगळारा जाल्ल्या कार्यावळीन आप वावुरपी संस्थांच्या वांगड्यांक ह्या विमो येवजण्यांविशीं म्हायती दिली. मानेस्तांनी कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्यो पॉलिसी लोकांक कश्यो बऱ्याक पडटात हे शाखा वेवस्थापक गोपाळ कृष्ण कामतीन सांगले. म्हणजे खूप जाणां दिसतालें कित्याक करची 100 रुपया खरें पूण कित्याक वचचें तें आपलें आनी तांचें तें हांव चूक म्हणटा. पूण जे इन्शुरन्स कवर कमी पयशांत चड रकमेचें मेळटा तें जर मेळटा आसत ज्या गव्हर्मेंटाचे सहकार्यान जाल्यार तें अवश्य घेवचें अशें आमकां दिसतालें. W. रुईवानान LICच्या एजंटां खातीर आशिल्ली आपमजत पेन्शन पॉलिसी आतां लोकां खातीरय उक्ती केल्या. रुईवान ह्या पॉलिसीचेर उलयलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव.